जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाची परजा आनी देव हांचे मदलो संबंध कसलो म्हूण तुमकां खंडीत जावन कळीत आसा. तुमी बायबल वाचतात, पूर्ण सुलो तुमी वाचलो जाल्यार हर एक पोटी आमी पळयता देव आपल्या परजेक लागीं हाडूंक प्रयत्न करता जाल्यार देवाची परजा ताचे तावन पयस जावंक प्रयत्न करता. देवाचें सोडवण्याचें योजन व्हडलें आसा जाल्यार लोकांक तें योजन कांयच समजना. देवाचो मोग इतलो निरंतर आसा जाल्यार परजेचो मोग क्षणीक वा घडयेन ते विसरून सोडतात. तरी पण देव इस्रायलाक म्हजी विसरलेली परजा म्हणटा. इतलीं राज्यां आसलीं, इतलीं प्रभुत्वां आसलीं, तांचे पैकी देव इस्रायलाक विसरून ही म्हजी परजा, हांवें विसरलेली परजा म्हणटा. पण आयच्या वाचपांत आमी आयकता इसाया प्रवाद्याच्या ह्या ग्रंथांत अध्याय 40 थंयसर सर्वेस्पर ह्या आपणे विसरलेल्या परजेक आनी एक नांव दिता. कसलें नांव तें? कसलें नांव? किरकोळ किड्या म्हणटा. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हलके किडे. कित्याक किडो? विसरून काडलेल्या मनशांक वा आपणाच्या मोगाच्या मनशांक असले एक शुल्लक नांव दितात की कोणी दिनात. तुम किडो म्हळ्यार कशें जाता? आमकां बरें लागना किडो म्हळ्यार. किडो म्हण कित्याक आपयला हांगासर? जेजूच्या काळार आनी आईच्या काळार मनीस वर्तो म्हणलो एक वांजेल परगट जाते आसा. सगळ्या संवसारार वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी तशेंच पवित्र सभेंत मनीस व्हरतो, तूं व्हरतो, तूंच बेस्ट, तुजे थंय जायत्यो संगती जातात, तूं नातल्यार कांयच जायना, सगळें थंयच चलयताय, तूं ना जाल्यार सबार संगती हांगा चलोवंक कोणी नात म्हणल्यार तसलो एक वांजेल परगट जाते आसा. पण देवा मुखार मनीस म्हळ्यार कितें? सर्व पदवीदार देवा मुखार मनीस कितें? मनीस कांयच न्हय. वास्तवीक जावन मनीस कांयच न्हय. तरी पण हर एक लोय चिंता हांवूच व्हरतो, हांव ना जाल्यार सबार संगती हांगासर कांय चलनात, हांवें आसल्यार मात्र सबार संगती जातात, म्हज्या नांवान मात्र सबार संगती जातात, असले एक चिंतपान जिवोवचो लोक आसा, राष्ट्रां आसात, पवित्र सभेंत असले वारें आसा. पण निजाय की देव म्हणटा किरकोळ किड्या, किरकोळ किड्या. कित्याक किडो? किड्याक तुमी पळयला किड्याक हाड ना, किड्याक व्हड बळ ना, आनी तो धांवून सुकोवन घेवंक शकना. खंयचेय सुकणें येवन धरीत, कवळो येवन वरीत, किड्याक सुलाभेन लिपोवन धांवचे तसले सकत ना. तरी पण एक किडो सक्कड एका झाडाची वा एका रुखाची पानां पोकोरून खाली करीत. किड्याची रास आसा जाल्यार सगळो एक रूख सुखावन लगड काडीत. हांगा एक रूख आसलो, तुमी पळोवन आसल्यात. लॉकडावन सुरू जातना तो रूख मोरोंक सुरू जालो. आमी पळोवन आसले बरीच पानां झडोवंक सुरू जाली, बावून न्हय, जिवी पानां. 1-2 दिसां भितर रूख खाली, सक्कड खोली सकल आसली पानां. आमी पळोवंक सुरू केलें, कितें जालां? मुळां सोदलीं, कांय जावना, उदक वतलें, आनी कितें सारें गेलें, आनी कितें केलें. 1 म्हयन्या भितर आमकां कितें सोदल्यार कांय कळोंक ना, कितें जालां कांय कळोंक ना. पूण 1 म्हयनो उतरता आसतना रुखाच्या हर एका फांट्याक हर एका सांदे मुल्यांत एक बुराक जाला, आनी ताचे थावन पिठो जडते आसा. सगळ्या रुखार कीड, एक कीड न्हय, मस्त किडी. आनी तो वळ समजलें ही कीड भितर गेल्यात, ह्यो किडी भितर गेल्यात, आनी ही सगळ्यो किडी एका रुखाक नाश करूंक शकतात. तशेंच ह्यो किडी
सांगता येते जाल्यार सगळे एका रानाक सयत लगड काडूंक शकतात. तरी पूण ह्या किड्याक आपणाकच रक्षण राखून घेवची सकत ना, वा धवोंक लिपोन रावंक जायना. कोणी हेरांनी ताका रक्षण करीचे, पूण कोण येता? आमी जाणा इस्रायल प्रजा असल्या एका परिस्थितींत आसली. इस्रायल प्रजा देवास तिका किरकोळ किड्या म्हणाचे जाल्यार कारण इतलेंच, संकटांचो बरो आसलो, देवान तांकां विसरलें. तरी पूण हो किडो कितें करता? 2 वायटां तांणी केल्यांत म्हणून जेरेमिया प्रवादी बरोवन घालता पयलेंच. 2 वायटां तुमी केल्यांत. कितें वायटां? सर्वेस्परा विरोध केल्लीं 2 वायटां. तुमी जिव्या जरीक उदकाचे जरीक सांडला एक, तुमी जिव्या जरीक म्हळ्यार सर्वेस्पराक तुमी सांडला. दुसऱ्यान आनी एक वायट तुमी केलां. कितें म्हळ्यार आपणा पासत बांयो कोंडल्यात आनी त्या बांयांनी उदक ना. एक बांय न्ही, सबार बांयो तुमी कोंडल्यात, तुमचे पासतूच म्हण तुमी कोंडल्यात, पूण त्या बांयांनी उदक ना. म्हळ्यार कितें? इस्रायल प्रजा सुरू जावन जाल्यार तांकां एक देव आसलो, निजा देवाची वळख तांकां जाल्ली, निजा देवाक पात येवंक जाय, ताका मात्र आराधन करूंक जाय म्हणून उपादेश तांकां दिल्ले. पूण इस्रायल प्रजा हेर प्रजा सांगता मेळटाना, हेर प्रजेक पळयतना ती सगळीं विसरून वेतात. ह्या निजा देवाक ताचे उपादेश ताणें केल्ले सर्व महात्कार्य विसरून वेतात आनी हेर कितें करतात तें करूंक प्रयत्न करतात. तांची जिणी रीत कशी आसा तशी ती आपणाची करूंक प्रयत्न करतात. ती कशें जेवतात खातात, तांचे आचरण कशें आसात कशें नसतात त्या प्रमाणे आमी करीचे म्हणून इस्रायल प्रजा प्रयत्न करता. अशें हर एक पोवटी जावंक पुरो, खंयचीय ती संस्कृतीची मनीस जावंक पुरो, खंयच्याय भाशेचो लोक तो जावंक पुरो, तांकां पळयत आसतना आमी तशें जाय, आमी हाचे बरी जाय, आमी तांचे बरी जाय, आमकां तांचे बरी देव जाय, तांचे बरी राय जाय, तांचे बरी आमचें राज्यां जाय, हें सगळें हेरांक पळोवन आमी अशें जाय म्हणून ते चिंतूंक प्रयत्न करतात, मात न्ही तांचे बरी जावंक प्रयत्न करतात. आनी हर एक पोटी देव तांकां फाटी हाडूंक फाटी आपयता. कित्याक ही प्रजा खंयसर गेल्यार शिकोन पडटा. जावंक पुरो खंयच्या एका राज्य सांगता राज्याचो लोक सांगता जे येता जाल्यार तांचे बरी जावंक वचून निमाणें तांचे बरी जायनासतना आपूण जावन जी येनासतना एका रितीन कश्टून आसतात आनी निमाणें खंयच्या पण एका रायाच्या हाताखाल बंदडेक ती पावतात. आनी अशें बंदडत आसले वेळार इसाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव तांकां बुजवण दिवन म्हणटा, तुमी किरकोळ किड्या बरी जाल्यात, तरी पूण आजून तुमी जरीक आशेवन फाटी येतात जाल्यार, सर्व देवांक सांडून तुमी सांगता म्हजे सरशी येतात जाल्यार हांव तुमकां तुमचो हात धरतलो, भियेनाकात. असले एक बुजवणेचें उतर तांकां दिता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या किड्यान वा इस्रायलान केल्लीं कामां कसलीं? हेर सगळे बोंब्याक मान दितात म्हणून तांणी बोंब्याक मान दिवंक सुरू केल्लें. हेर सगळे देव एकच, नांवां मात्र दुसरीं म्हणल्यार चिंतपाक जिवंक सुरू करतना इस्रायलांनी तांचे संगता मेळोंक सुरू केल्लें. हेर धर्म समान म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार हे तांच्या फाटल्यान गेल्ले, वय धर्म समान म्हणून तांच्या फाटल्यान गेल्ले आसात. कोणे म्हळें फेतीसपणाक गरज आसा, तर फेतीसपणा वरवीं आमकां बरेंपण जालां म्हणून कोणी सांगता जाल्यार तांच्या फाटल्यान गेल्ले आसात. कोणी खंयसर वचून हातमुख दिता जाल्यार ही वचून हाणी वचून खंयसरी हातमुख दिवन आयिल्ले आसात. खंयसर आमी आयच्या समाजांत पळयलें जाल्यार आमच्या सांगाता सौहार्द जाय, आमी सगळीं एकच म्हणून जिवंक जाय म्हणून खंयसर चिंतप येवंक सुरू जाता की तवळ आमच्यांनी कशें इस्रायलान केल्लें तशें आमच्यांनी करूंक प्रयत्न केल्ले आसा. म्हळ्यार आमी हेरां बरी जायचे, हेरां बरी नेसचे, हेर कितें करता तशेंच आमी करूंक प्रयत्न करचे, हेर कशें उलयता तशें आमी उलोवंक प्रयत्न करचे, हेर कशें चलता त्या प्रमाणे आमी करूंक सुरू करचे. कित्याक आमकां सौहार्द जाय, आमकां झगडें नाका, आमी सांगाता जिवंक जाय म्हणले एका चिंतपाच्या त्या चिंतपा खाल आमी हेरां बरी जावंक प्रयत्न केल्ले आसा. पूण आयच्या दिसा इसाया प्रवादी आमकां उलोवकान सांगता, हें खंयचेंय तुमची धान बागयना,
तुम्ही तुमच्या फायद्या खातीर बरेपणा खातीर आनी कितें चिंतून खंय खंय बांयो कोणूंक जावं पुरो कोंडल्या जावं पुरो खंयसर उदकाची जर आसा म्हणून सोदून तुम्ही गेला जावं पुरो पूण इसाया प्रवादी स्पश्ट सांगता खंयसरी तुमकां तानेक उदक मेळचें ना कोणीय तुमकां तानेक उदक दिवचो ना कित्याक थंयसर ती बांय तातूंत घडयेक उदक मेळ्ळा जावं पुरो पूण तें उदक शाश्वीत जावन उरना पूण जर खंय आसा जर सोम्याचें जुतें आसा जर सोम्याचें जुतें आसा तर त्या जरी सरशी येया त्या जरी चांपी येया आनी तुमकां परत तान लागची ना जेजून उतरां सांगलें आसात म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितां कित्याक तुमी हेर कडेन वचून तुमची भलायकी तुमचो विशय पाड करून घेतात बगार म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितां मोगाच्या भावनान भयणीनो आज असल्या चिंतपान आमी साबार फावटी पयस गेल्लीं आसा कित्याक कोण म्हणटा आमी देव सगळे एकच हे उतर पोटकेरे उतर देव सगळे एकच जावंक साथ दिता वा साबार देवक आसो की साथ दिना साबार देव नात पूण खरो देव तुमकां खऱ्या देवाची वळख जाल्यार त्या खऱ्या देवाच्या सांगात तुमी आसोंक जाय तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्थान मेळ्ळां जाल्यार त्या क्रिस्ताक सदांच तुमी विश्वासी रावोंक जाय जेजू क्रिस्ताक घेवन हांव बाकीचे म्हाका जाय सक्कड म्हाका एकच म्हाका भेदभाव ना म्हाका सक्कड देव एकच तें जायना तो व्हडलो फटकिरो ताजे इतलो फटकिरो कोणी ना कित्याक एका मनशान दोगा दुनियाची साखरी करूंक जायना वा एका मनशान दोन दोडींनी पांय धरूंक जायना वा एका मनशान दोन वाट्यांनी वचूंक जायना ताणें एक वाट धरचे एक दोणीर चलाचे आनी एका निजा देवाक मात्र स्वीकार करये शिवाय सक्कडांक हांव स्वीकार करता सक्कड म्हाका जाय तोय म्हजो वाव ही म्हजी भयण वय पूण तांचो देव तुजो देव न्हय तांची रीत तुजी रीत न्हय कित्याक तुवें क्रिस्ताक विंसलाय क्रिस्तान तुका विंसला क्रिस्तान तुका पवित्र स्नान दिला ताच्या नांवान तुका पवित्र स्नान दिला जाल्यार तूं त्या क्रिस्ताक स्वीकार कर आनी त्या क्रिस्ताक बद्ध जावन जिवंक प्रयत्न कर जर हे जायना तर आमी हेरा कडेन बांयो कोंडले बरी आनी थंयसर आमच्या तानेक उदक मेळना निमाणे आमी ह्या हल्क किड्या बरी जाता नाश जावन वेता कित्याक आमकां रक्षण ना कोण ना कोण येवन आमकां आमचेर बोंस मारीत कोण ना कोण आमकां मस्तीत कोण ना कोण येवन आमकां बंदडेन दवरीत आनी निमाणे आमी रडतले हांव कित्याक आमकां रक्षण खंयच्याय देवातान मेळोंक ना म्हूण आमी म्हणटले हांव कित्याक आमी नीज झरीक सांडला आनी खंयसर पोट्टू बायो आसात ताच्या फाटल्यान आमी गेले हांव आयचे दिसा इसाया प्रवादी ही उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगतना आमकां आमी देवा मुखार उबी करतना चिंतून पळोवया म्हजें जिवीत किड्या बरें जालां गे म्हजें जिवीत साबार संगतींनी देवाक सोदून गेल्लें आसा गे जर दितेल्या जर आसच्या त्या देवा थंय आमी येवया स्वामी जेजू क्रिस्त थंय आमी येवया स्वामी जेजू क्रिस्ताक विश्वासपणान बद्द रावया कित्याक ताणें मात्र आमची तान भगवयेत ताणें मात्र आमकां दोदोश करयेत हेर सगळें सांडून जेजू क्रिस्ताक संपूर्ण तरान स्वीकार करूंक आनी ताका मात्र फाटलाव करूंक आनी ताचे तावन आमी हेरांक जिवीत वांटूंक प्रयत्न करया